राजधानी पणजेचे फामाद मेरी इमॅक्युलेट कन्सेप्शन इगर्जीचे फेस्त बिरेस्तारा व्हडा दबाज्यान आनी भक्ती भावनेन मनयलें. कोरोना महामारीच्या काळात परिस्थिती नियंत्रणात नाशिल्ल्यान 2 वर्सां हे फेस्त व्हडा प्रमाणात मनयलें ना. अंदू फादर हेनरी फाल्कांव हांच्या मुखेलपणा खाला फेस्ताची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ता निमतान इगर्जेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव काडले. ह्या फेस्ता खातीर पुराय गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले भावीक व्हडा प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले. आयज आमी निकतीच इमाकुलादा कोंसेसांव सायबिणीची परब समोरल्या व्हडा दबाज्यान आनी व्हडा बाबडतान आमी आयच्या दिसा हे परबे सोमयार 7 मिसां पवित्र मिसाची भेट मांडून हाडल्यान निमाणें जातलें 5:30 वरांचेर आमच्या इगर्जेच्या भायर मैदानार. पयले सुवातेर हांव सोमेस्तांक तुमकां सगल्यांक म्हजें उतर आयकतल्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन अशें म्हणटा आनी तुमकां विश करता. आंकवार मारयेन तुमकां सगल्यांक भरपूर आशिर्वाद दिवं, कित्याक ती आस्कारीण पणजेची, फिरगोजेची आनी इगर्जेची न्हयच फकत क्रिस्ती भाव भयणांची, दुसऱ्या धर्माची पुर्यान आनी आयच्या समारोहांत जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक हाजीर आसलो आनी आतां 3 वरां ताण तिची मुर्ती आसा, स्टॅच्यू आसा. जायतो लोक दुसऱ्या धर्माचो पांयां पडूंक येतलो हें आमकां पळोवन खुशालकाय भोगता. ह्या परबेच्या सोमयार आमकां खूब आदार मेवला. आमचो CCP कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मेयर, डेप्युटी मेयर, मागीर सिटी कमिशनर आनी आमकां भरपूर आदार दिला. ट्रॅफिक सेल PI आनी सुमार 25 पुलीसमॅन ट्रॅफिकाचो बंदोबस्त केला. आमी खूब दादोशी आनी सगळे तरेन बरें जालां. म्हणटकूच आमकां खात्री आसा हें वर्साची वर्सां परब जाता पळय ती आमकां अदीक एकठांयता आनी बरोबर हाडटा. तुमकां खबर आसतली की कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां जालीं ही व्हडली परब दबाज्यान करूंक आमचे कडेन शकले ना. देखूनच ह्या वर्सा व्हडा दबाज्यान आमी परब समोरल्या. सगल्यांक तुमकां अनेक पावट हॅपी फिस्ट हांव दिता.